नमस्कार. दनपारच्या खबरात कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. फुडल्या 20 वर्सांचो विचार करून PWDचे प्लॅनिंग. फोंडकुलांची चाळण जाल्ल्या रस्त्यांचेर PWD मंत्री प्रमोद सावंतान खात्याची बसका घेतली. पाड जाल्ले रस्ते जाग्यार घाली मेरेन 27 कॉन्ट्रॅक्टरांक टेंडरांक बीड करूंक मेळची ना. 30 इंजिनियरांक शोकॉज नोटीशी. विजिलन्स चौकशी. फाटली 20 वर्सांत खंय सारके लक्ष दिलें ना. 27 कॉन्ट्रॅक्टरांक जांकां शोकॉज आमी इश्यू केल्ले त्या 27 कॉन्ट्रॅक्टरांनी रिइन्स्टेट रोड परत करीसर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडात जितके रोड आसता तितके तांकां परत टेंडरींग करपाक बॅन केला. हॅन्स फोर्थ जो पर्यंत रस्ते रिइन्स्टेट जायना तो पर्यंत तांकां दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक बीड करपाक मेळचें ना, नवीन काम घेवपाक मेळचें ना. अप्रॉक्सिमेटली आतां पर्यंत 30 इंजिनियरांक EE आनी JE तांकां शोकॉज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो शोकॉज इश्यू केल्यो आनी त्यो शोकॉज इश्यू करून ते तांच्यानी ताचेर विजिलन्सांतल्यान इन्क्वायरी जातली. वेळ पडलो जाल्यार इट वील मायनर पेनल्टी किंवा मेजर पेनल्टी आसा जाल्यार मेजर पेनल्टी जातली. इन फ्युचर तांचें जें प्रमोशन आसता पळय न्ही त्या प्रमोशनाक सुद्दां ही पेनल्टी पडल्या उपरांत इट वील क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो दॅट हाज्या खातीर तांकां डबल शोकॉज थोड्या जाणांक तर 2-2 वयतल्यो. इन्क्लुडींग सिवरेजीचे एक 2-3 कडेन जे आहा पळय न्ही तांचेय कामां मेळ्ळा. सो तांकांय शोकॉज इश्यू केल्ली आसा. ती हे आतां रस्ते जे आसा विदावट डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हाजो वन टायम मेजर्स हे जे आहा पळय मोटरेबल रोड करपा खातीर टील म्हणजे नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत सगळे रोड हे मोटरेबल करतले. आनी हॅन्स फोर्थ आमी पळयता की गेली 15-20 वर्सां खरें म्हणजे डिपार्टमेंटे खंयच्याच मंत्र्यान जाग्यार उडोवंक नासले. पुणूच ज्या पद्दतीन तांची प्रमोशनां जावंक जाय आसली, ज्या पद्दतीन सिस्टम खरें म्हणजे हें चॅक करपाक जाय आसलें, ताका GIS सिस्टम घालपाक जाय आसली, ती घालूंक नासली. हाज्या फुडें ताका GIS सिस्टम घातल्या. रोड करच्या पयलीं किंवा रोड हॉटमिक्स करच्या पयलीं सुद्दां म्हणजे 10 किलोमिटराचो रस्तो आसत जाल्यार ताका एक व्हॅल्यू आसपाक जाय. इफ सपोज 10 किलोमिटराचो रोड एप्रॉक्सिमेटली आमी जर 1-1.5 कोटी रुपया करता सगळ्याक तोच आसपाक जाय. जर तो रोड वाडयलो कॉस्ट तेंच्यांनी जाल्यार त्या डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय कित्याक वाडयलो. हॅन्स फोर्थ ही GIS सिस्टम आमी ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतला. म्हणजे मिस्टर तांबा म्हणून लोकल एक स्टार्टअप करतालो आमचो ताका ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतला. पुराय गोंयांतले सगळे रस्ते हे आमच्या कडेन ऑन बोर्ड आसा. इलेक्ट्रिसिटी, WRD, सिवरेज हे सगळे जाण जे आहा पळय न्हू ते ऑन बोर्ड येतले. रस्तो करच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं सगळ्या जाणांक नोटीस वयतली. रस्तो हॉटमिक्स करच्या पयलीं बी जेंकां कोणाक जर रस्तो कट करपाक जाय जाल्यार विदीन दॅट मंथ तांणी तो कट करचो. म्हणजे कोणीय आसूं मागीर ते गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक किंवा प्रायवेट आसूं 1 म्हयन्या उपरांत रोड परत कट करूंक मेळचो ना. तांकां 3 वर्सां रोड कट करपाक रावचें पडटलें. आमकां इन्फॉर्म करिनासतना आनी जर कोणी रोड कट केलो जाल्यार ह्यूज फायन, ह्यूज पेनल्टी ही त्या लोकांक पडटली. इट वील इन लॅक्स नॉट इन थावजंड्स. इवन दो जर कोणाक परमिशन सुद्दां जाय आसत रोड कट करपाक जाल्यार ते इन लॅक्सांनी पडटले. थिये कम्युनिटीच्या जागेत प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी येता म्हूण बोवाळ. कांय थळाव्यांचो विरोध. कम्युनिदादीन जागो लिजांक दिल्लो. मंत्री आनी थळावो आमदार निळकंठ हळर्णकार म्हणटा शैक्षणीक संस्थेक खंय तेंको. प्रदेशाध्यक्ष तानावडे म्हणटा प्रकरण कितें आनी विरोध कित्याक जाता ते पळयता. थिये कम्युनिदादीन प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी येता म्हूण बोवाळ. थळाव्यांचो विरोध. लिगल एडवायस घेवन आमी ते RTI घातलेले आसा, पंचायतीक ऑब्जेक्शन घातलेलें आहा. इवन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाकूय आमी आमचें ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा. पूण आतां तुमी म्हणटले आतां तुजें म्हणणें कितें आसा हेचेर म्हणणें करूंक व्यवस्थीत जाल्यार म्हाका दूख लागता की आमचे गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन इतली जमीन ना, इतली 4 पटीन ताका जमीन इतली सुबीज दिल्ली आसा तें सारकें ना. तो दोंगर हायस्ट पॉयंट ऑफ बार्देस आनी तेजेर आमी थंयसर जनावरां आसात आनी आकाश ट्री सोशल फॉरेस्ट म्हणून आमी सरकारान थंय झाडां बी घातलेलीं आसात. आतां ती जनावरां खंय वयतलीं. मजगती कोमनिदादीन जागो खंय लिजाक दिलो. ना आतां ऑपोजिशन हांव म्हणजे आमी कितें केलां हो प्रोजेक्ट दिवपाक आमी सगळे आमचे थिवी कम्युनिदाद गांवकार आहा पळय तेंचे कडल्यान आमी मिटींगेन तेंचे कडल्यान एप्रुवल घेतला आनी सगळे आमकां एग्री जाल्या. त्या प्रमाणे आमी तें एका आय मीन कितें म्हणटा ते प्रोजेक्ट दिलोलो आहा GMI गोवा मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट. सो तेणी ते सगळे फुडले सगळे टायटल ते पळोवन घेतले.
आमचे काही आम्ही हाली तांकां हें केलां बस तेणी प्रपोज केला आनी आमकां 2 लाख स्क्वेअर मिटर आमी जागो तांकां लिजाक दिला आनी नॉट अ सोल्ड आनी इकूंक ना तो जागो. मंत्री आनी थळावो आमदार निळकंठ हळर्णकार म्हणटा शिक्षण संस्थेक खंय तेंको. म्हाजो ताका सपोर्ट आसतलो आनी ऑलरेडी उमेदात जे प्रॉपर्टी ओनर आहा तेंच्यांनी एड्युकेशना विचार करूनच दिना. कारण हे कांय टायमान कमिटीक बदलतात आनी कोणाकूय डायरेक्ट इंडिविज्युअलांक दिता. तेज्या पेक्षा एक एड्युकेशन युनिवर्सिटीक दिवप हो तेंच्यांनी विचार केल्लो आसतलो आनी ग्रामपंचायतीन ऑलरेडी ठराव घेतलेलो आसा. ही बरी गोश्ट. एड्युकेशन आहा पळय ताका म्हाजो सपोर्ट आसतलो. कारण प्रपोजल एड्युकेशन जावचें म्हणून ग्राम सभेचें येल्लें आहा त्या लोकल उमेदाच्यांनी तो प्रोत्साह पळोवन दिलो आहा. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे म्हणटा प्रकरण समजून घेता. ठीक आसा कारण कितें आसा की म्हजे हांव एक्झॅक्ट कितें वगैरे तें मातशें पयलीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता आनी पळयता तेव्हा पळयता. पण बऱ्याच जाग्या भितर कितें जाता प्रत्येक गोश्टीक हो विरोध हो तसो कंपेर टू अदर स्टेट गोंया भितर मातसो चड जाता अशें म्हाका दिसता. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. गोंय लॉजिस्टीक हब करपाक सरकाराचो यत्न. मात लोकांचो विरोध जाता तो पळयल्यार सरकार विरोधकांक कशें तोंड दितले हो प्रस्न. मंत्री आलेश म्हणटा लोकांच्यो सुचोवण्यो आसल्यार सरकार बसोन सोडयता. मंत्री माविन म्हणटा प्रत्येक प्रकल्पाक विरोध करप बरोबर न्ही. प्रकल्पाचो थळाव्यांकूच फायदो. खासा रिपोर्ट. गोंयांत लॉजिस्टीक हब करपाक सरकाराचो यत्न मात लोकांचो विरोध कायम जाता. विरोध टॅकल करूंक सरकाराचो यत्न. As far as today transportation of containers etc. to the harbour, I think with the roads that have already been constructed, this issue is comparatively under control. So I don't see much objection from public. And should there be any issues which other than what I've mentioned they have, I'm sure we can sit across the table and talk. कोंकण रेल्वे जेन्ना येताली कितले ओपोजिशन आसले, कितले एजिटेशन जाले. लास्टाक कितें कोंकण रेल्वे आयली मातशें अलायनमेंट चेंज केलो वीच दे वे रेडी टू डू इट फ्रॉम द बिगिनींग. लोकां जाय तसो अलायनमेंट दिता आनी लास्टाक फॉर अ मोमेंट यू जस्ट थिंक दॅट कोंकण रेल्वे इज नॉट डे. इतले लोक कशे प्रवास करपाचे. सो बेश्टे लोकां रस्त्यार हाडप हें योग्य न्ही. समजलो न्हू. आतां लॉजिस्टिकल पॉलिसी हिंगा उलयतना एक क्लियर सांगला जेन्ना आमी ही इंडस्ट्री बिल्डअप करपाक सोदता हांवें तांकां सांगलां जेन्ना प्लॅनिंग करता एज पार्ट ऑफ द प्लॅनिंग प्रोसेस लोकल युथा एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर तेणी ट्रेनिंग दिवपा जाय एडवान्स. Whereby we have to interact with the local population, take them into confidence before implementing any further projects. So for example, if we are thinking about the Vasco Bay project which we are planning now, it has a multiple kind of, we have to do a detailed environmental study, present it to the Ministry of Environment, then do a public hearing where we take into account the apprehensions of the local population, address it and then go ahead with the implementation. I think this is, so one thing that as I mentioned what we are looking at is capacity building and awareness. I think we have to inform everybody, what are the advantages, what are the disadvantages, and ultimately we are all working towards progress, but we cannot have progress at any cost. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. मुरगांवां कोळशाचें प्रदूशण कंट्रोल करूंक JSW डोम बांदता. बर्थ 5 आनी 6 चेर डोम येतले. पोल्युशनाचो प्रस्न खंय 90% सुट्टलो. मात 7 नंबर कोल बर्थाचेर अदानीची डोमा विशयी जाग मागना. थंयचें प्रदूशण उरता. रेल्वेन कोळसो खंय ताडपत्र्यांनीच पॅक वचपाचो. विक्रमाचो खासा रिपोर्ट. सद्याक प्रुडंट पावला एमपीटीन आनी एमपीटीन पावपाचें एक मुखेल कारण म्हणजे काल एक लॉजिस्टिक्साची एक व्हडली मिटींग जाली आनी ह्या मिटींगेन सहभागी आशिल्ले एमपीटीचे चेअरमॅन डॉक्टर एन विनोद कुमार. आनी जेन्ना हें इव्हेंट चलतालो एक टॉपीक आयलो कोळशाचेर आनी जेन्ना आमी कोळसो म्हणटा पोर्ट आनी कोळसो आर इंटेग्रल पार्ट कित्याक कोल हँडलिंग हे पोर्टान जाता. जायते फावट आमी पळयता की सड्या भागा वयले लोक जीटी भागा वयले लोक कंटिन्युअसली सांगत असता की कोळशाचें कोळशाचें पोल्युशन जाता आनी तांच्या घरान कोल्ड डस्ट येता. आयज आमी टॉपीक जेन्ना एमपीटीन आयला इट्स ओन्ली बिकॉज काल एक मोठें डिस्कशन जालें आनी थंय एक टॉपीक आयलो डोमाचो. थंय खंय ते डोम बांदतले आनी डोम बांदतकर तांच्यांनी अनावन्स केलें की 98% ऑफ द इश्यूज वील बी सॉल्व. पूण आयज प्रुडंटा कडेन आमी जेन्ना
एंट्री मारली भितर ह्या स्टोरीन भितर आमचे कडेन एक्सक्लुजीव विज्युअल्स आयिल्ले आसा आनी आमी पळयलां की डोमाचें कन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू जालां. आतां खंयच्यो कंपन्यो हे हँडल करता कोळसो हँडल करता आमी जे म्हणटा सदां JSW, बट इट इज साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड SWPL जे आसा हे कोळसो हँडल करता, अदानी आसा हे कोळसो हँडल करता, वेदांता हँडल करता आनी केन्ना केन्ना डॅम्पो ग्रुपूय थोडो कोल हाडटा फॉर गोवा कार्बन. पर्थ नंबर 5 आनी 6 आसा जे साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड आसा तांच्यांनी ऑलरेडी डोम बांदपाक चालू केल्ले आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की अरावंड जानेवारीन भितर हो डोम खंय कंप्लीट जातलो. 185 crores तांच्यांनी इन्वेस्टमेंट केल्लें आसा आनी सद्याक तरी 80% सुमार तें काम डोम जाल्लो आसा आनी हाजे मागीर खंय ती 44,000 एरिया स्क्वेअर मिटर एरिया ही कवर करतली आनी खंय तरी कोल पोल्युशनाचेर एक मेजर मिटिगेशन म्हणजे जेन्ना पोल्युशन जाता हे डोमान जरी अख्खो कार्गो जो हँडल जाता तो जरी कवर जायत जाल्यार पोल्युशन डस्ट पोल्युशन हें खंय जावचें ना. ताचे भायर आमी खबर काडली की साऊथ वेस्ट रेल्वे हांगच्यान कोल व्हरता आनी MPTंतल्यान ती कोल वता बेल्लारी. ताका लागून खंय तांच्यांनी एक नवें सिस्टम काडल्या ऑटोमॅटीक कवरींग आनी ताका लागून ताडपत्री जी आसा ती सारकी टायट बांदून जेन्ना हांगच्यान भायर सरतली दे वील बी नो लिकेज आनी एक व्हेरी स्ट्रॉंग क्वॉलिटी ताडपत्री ते खंय सद्याक यूज करता. एज ऑफ नाव कंपनीची सुत्रां सांगता की आमचे तर्फेन वी आर डुईंग एवरीथींग दॅट वी कॅन. पूण जे MPTन अनावन्स केल्लें काल की एक डोम जावपाचो आसा ते आमी सद्याक तरी फायंड आउट केल्ले आसा आनी द कन्स्ट्रक्शन इज गोईंग ऑन 80% कंप्लीट जाल्लें आसा आनी सुत्रां सांगता की बाय जानेवारी फुडल्या वर्सा भितर हो डोम कंप्लीट जातलो. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. कारवारचो उद्देजक विनायक नायकाच्या खुनाच्या केशींतलो मुखेल दुबावीत गुरुप्रसाद राणे बुडून सोंपला. आत्महत्या म्हूण स्पश्ट. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सांगता मंगळारा मांडवीत गुरुप्रसादाची बॉडी मेळिल्ली. गाडी पणजे पुला कडेन आशिल्ली. हे केशींत दोग बिहारी एक आसामी मेळून तिगांक धरल्यात. मुळाव्या तपासांत तांकां सुपारी दिल्ली म्हूण कळटा. न्यू वाडे वास्को कॉलनींतली सुमार 545 घरां रेग्युलरायज जातली. हावजिंग बोर्डाच्या चेअरमॅनाक धरून मॉविनाचो इशू जाग्यार घालपाचो यत्न. अतिक्रमण जाला खरें, मात जे ओरिजिनल प्लॉट तांकां मेळिल्ले तांकां तरी सुविधा मेळटली म्हूण मंत्री सांगता. चडशे लोक खंय पालिकेचे कामगार. जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टरान आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान जेन्ना कॉल केला आनी सांगलें अशें सिच्युएशन आहा कितलीशींच वर्सां जालीं हे लोकांचे नांवार घरां ना. टोटल 545 घरां सुद्दां आनी म्हाका दिसता ती रेग्युलरायज जावपाक जाय जाल्यार खूब पयलीं. आतां पळय इतलो ते कित्याक पेंडींग उरली. केन्ना केन्ना आमच्या बोर्ड मिटिंगेक जेन्ना येता तेन्ना आमी कोण एप्लाय करना आनी कोण फुडें सरना म्हणून आमी ते तशेंच दवरता. जेन्ना आमच्या मिनिस्टरान फोन करून म्हाका सांगलें बाबा हे सिरियस इशू आहा आनी करपाक जाय तेन्ना आमी आमचो एंटायर प्रोसेस हावजिंग बोर्ड आमचे ऑफिसर्स सगळे कामाक लागलेले आहात आनी बेगिनात बेगीन हेंची घरां कशी दिवपाची हें आमी आतां बसोन डिसायड करतले आनी जाता तितल्या बेगीन तेची घरां तेच्या नांवार करून दितले. माझे एकूच म्हणणें इवन आमी लास्ट टायम हांव हावजिंग बोर्ड मिनिस्टर आसतना आमी डिसिजन घेतले एन्क्रोचमेंट तरी जाला एटलिस्ट ओरिजिनली तांकां जे प्लॉट अलॉट केल्ले ओरिजिनली जी घरां तांकां अलॉट केल्ली ते तरी तेंचे पेपर हातीन दिवन दी. तांकां कांयच सुविधा मेळना. घरान रावन 40 वर्सां मायज ते लोक थिंगा रावता, 30 वर्सां मायज रावता आनी तेंच्या नांवार मेळना. तेंचे जावना जाल्यार कितें फायदो. आनी हे सगळे म्युनिसिपल वर्कर आहा ते बरो साफ सफाई ते करता. आमची सिटी क्लीन दवरपाक आख्खे वाठारांत स्वच्छता की और बडो जे आमचे माननीय प्रधानमंत्री सांगता हे तरी आमी साकार करतले. तेंची मदत जायच पडटा आमकां आनी तेजेरूच तेंचे प्रॉब्लेम जाता तितले आमी बेगीन सॉल्व करपाक प्रयत्न करता. ताका लागून बाबजी आरोलकर हांगा पावल्ले आसा. कला अकादमीच्या नूतनीकरण कामाचो नियाळ घेवन सरकाराक सुचोवणी सादर करपाक समिती. ज्येष्ठ नाटककार विजय केंकरे हाच्या अध्यक्षते खाला 13 जाणांचो कृती दळ स्थापन केला. कलाकारांची समिती स्थापन करून कला अकादमीच्या कामाविशयी समस्या आनी दुरुस्त्यो जाणून घेता आनी कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान परत काम करून घेता म्हूण मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत उतर दिल्ले. म्हापशेच्या नासनोडकार ज्वेलरी शॉपांतल्या भांगार चोरतल्यांक धरूंक नायट पेट्रोलिंगाचो उपेग. चोरयेचे राती अलर्ट PSIन खंय रस्त्यार भोंवतना दुबावितांक आडोवन फोटो घेतिल्लो. CCTV फुटेज आनी ते फोटो मॅच जाले. चौगांक राजस्थानात धरले. दोग अल्पवयीन 1 किल मायज भांगर
आनी 12 किल रुपये जप्त. चोरांक 10 दिसांचो रिमांड. 2 दिसां पयलीं म्हापशेच्या नासनोडकर ज्वेलरी शॉपांतल्या भांगराचेर हात मारप्यांक पुलिसांनी राजस्थानसान उखल्ले. तांचे कडच्यान सुमार 1 किल भांगर आनी 12 किल चांदी जप्त केल्या. We were able to subsequently nab these people near Ajmer while they were headed towards their home. In this case, we have arrested 4 persons till now. Their details are: 1, Mr. Harji Chauhan. He is a resident of Bewar, which is a district adjacent to Ajmer. He is 26 years old. Another person who has been arrested is one Mr. Bhavani Singh, who is 18 years old. He is also a resident of that same district. And we have also arrested or apprehended 2 CCLs. Their age is less than 18 years. Therefore, we are not in a position to reveal their identities. मजगती नायट पेट्रोलिंगाक लागून म्हापशेच्या नासनोडकर ज्वेलरी शॉपांतले भांगर चोरप्यांक धरूंक मजत जाली. ते राती एक PSIन खंय रस्त्यार भोंवतना तांकां आडवून फोटो घेतिल्ले. However, because of our emphasis which has been placed on night patrolling, I have previously also in subsequent briefings told you that lot of emphasis is being put on night patrolling, because of which the Mapsa police station staff came to us and said that the descriptions which we are seeing in these CCTV footage match with 2 persons they had stopped at around 3 AM near Mapsa police station because they had found them in a slightly suspicious position. They had clicked their photographs and those photographs were available with our police staff. Bureau report Prudent. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जावंक जाय. दुयेंतींक आनीक बऱ्यो वैजकी सुविधा जाय. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक अकस्मात भेट दिली. हॉस्पिटलांत आनीक स्टाफ घालूंक जाय. मुख्यमंत्र्या कडेन खंय तो त्या विशयी उलोवणी करतलो. विश्वजीत उलयला. विधानसभेन जे अश्युरन्स दिले की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी चॅक करतले. हांगा आमचे जे कितें स्टाफाचे कितें ओपिनियन आहा, डॉक्टरांचे कितें शॉर्टेज आहे, प्रत्येक गोष्ट समजून घेवपाक म्हणून हांव आयिल्लो. चडशे रेफरल जे जाता जे आमचे कडेन सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून आमी शब्द दिल्लो गोवा मेडिकल कॉलेजान जशें आमी करता तशें हांगा दोन करपाक, म्हणजे साऊथ गोवाच्या लोकांक पणजे धाडपाची परिस्थिती येवची ना. कार्डियाक एक गरजेची गोष्ट आहा, ऑर्थोपॅडीक एंड न्युरोलॉजी हे 3 डिपार्टमेंट आमी जर हांगा ओपन करूं शकले आनी इंडिपेंडंट आमी करूं शकले आनी एक्झिस्टींग जे आमचे डॉक्टर एकदम बरें काम करता आपल्या लेवलाचेर, जे ICU बी आज पळोवन आयला सगळे PICU आनी जे कितें आमचे पेडियाट्रीक इंटेन्सिव केअर युनिट जे आहा. पण त्याच बरोबर लोकांक जी सोयी सुविधा आनी त्याच बरोबर जेवणाची सोय जी आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान केला. आयज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची संख्या दिसाक म्हाका दिसता 650चे वयर OPDचे जे वयर लोक जाता, म्हणजे तांकां त्याच तरेची सोय उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न सरकाराचो आसूंक जाय. आनी म्हाका दिसता हे सगळे गोष्टी फुडले 4-5 म्हयन्या भितर हांव मुख्यमंत्री कडेन मांडून एक विशय डिस्कस करपाचो. कित्याक केन्ना आमी डिस्कस करता पण हे इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आहा. तेंचे कडेन ऑटोमॅटीक ब्लड एनालायझराचो प्लॅटफॉर्म जो आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान धाडला, तांकां अश्युरन्स दिला की फुडले 2-3 म्हयन्यान हांगा आमी उपलब्ध करून दितले. म्हणजे गोंय सरकार हिंटरलँड टुरिजमाक उर्बा दिता. गोंयांत टुरिस्ट फक्त दर्या देगांनी न्ही, गांवांनी पावचे म्हूण यत्न चल्ल्यात. थळाव्यांक तातूंतल्यान रोजगार संदी तयार जातल्यो. मुख्यमंत्री उलयला. पर्यटन मंत्री म्हणटा गोंयचें वेगळेपण प्रमोट करूंक जाय. भौशीक पर्यटन दिसा फोंड्या, पणजे कार्यावळी जाल्यो. गोंय सरकारचें इंटेन्शन आसा म्हणजे जशें टुरिजम एंड पीस सातत्यान म्हणटा की इंटरलँड टुरिजम ओके हे प्रमोट करचें आनी अशा पद्दतीचे आज पर्यंत सन, सँड एंड सी हे सोडून इंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपा खातीर गोंय सरकार अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स घेयत आसा. आमची ह्युमन रिसोर्स टुरिजम सेक्टरांत कशी वापरची आनी इकॉनॉमी अजूनय बूस्ट कशी जावची हाजेर भर दिता. I feel that we should come out of this thought of hypocrisy very strongly. आमी गोंयकार and I strongly believe that we Goans are very proud of our roots and what we have. All is that we need to showcase it.
We believe in Atithi Devo Bhava, and it is not only that we talk about it, we showcase it. And you are the people who are the ambassadors to showcase this. You are the leaders in your own way to ensure that you all start getting the business and the rest opportunities for the ecosystem, the economics, and creating that particular environment for creating the right employment. मजगती पणजे वर्ल्ड टुरिझम दिसाची कार्यावळ जाली. Tourism and peace हो जेन्ना घेवन वता very clearly with the way we are talking about globally, whether it's a G20 or things which are going ahead. Tourism is one area which can foster peace and get many things together. It's something which has already been there and the transformations have been seen. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार आणि विवेक प्रभू. म्हापशा सब रजिस्टरांतल्यान चोरिल्ल्या लीज डिडांची केस पुलिसां कडेन आजून क्रॅक जायना. चोरिल्ल्या डिडांच्यो फायली पुलिसेक पावल्यात, मात CCTV फुटेज दिनात. पुलिसेक भितरल्यांचोच दुबाव. पिळण, रेस मांगुसच्यो जमनी आनी कळंगूटच्या एका फ्लॅटाचे सेल डीड फायलींतल्यान पेपर काडून चोरल्यात. 8 दीस पयलीं म्हापशा सब रजिस्टर ऑफिसान रजिस्टरान एक म्हापशा पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट दिली की थोडे सेल डीड पेपर आहा हे चोरयेक गेला म्हणून. सो तेच्या मागीर म्हापसा पुलिसेन आतां तेतून अपडेट म्हटल्यार म्हापसा पुलिसेन रजिस्टरा कडेन जो बंच आहा तो सेल डीडाचो तो टोटल बंच आहा त्या बंचातले पेपर मिसींग जाल्या. तितूंतली 3 प्रॉपर्टी आहा भितर. 2 ह्यो जमनीची प्रॉपर्टी आहा. एक आहा ती पिलेन आनी दुसरी आहा ती रेस मागूस ह्यो जमनीची प्रॉपर्टी आनी तिसरी सेल डीड आहा ती कलांगूट हांगा जो एक फ्लॅट आहा तेजी सेल डीड आतां ना जाल्ली आहा. आतां म्हापसा पुलिसेन जेतून आतां इन्क्वायरी स्टार्ट केले आनी एकट्याक रजिस्टरान पयलीं कंप्लेनंट आहा ताका आपयला आनी तेजे कडेन विचारपूस करता. सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाण जे रजिस्टर डिपार्टमेंट आहा तेंच्याच भितर कोण तरी अशें हे केला आसूंये म्हणून पुलिसाक दुबाव. फुडले इन्व्हेस्टिगेट हे म्हापसा पुलीस करता. प्रुडंटा खातीर ओंकार फाळके. कोंकणी भाशेची अधिकृत लिपी म्हूण देवनागरीक मान्यताय दिवपाच्या साहित्य अकादमीच्या निर्णयाक आव्हान. ग्लोबल कोंकणी फॉरम आनी मांड सोबत आयतारा मंगळुरा स्ट्रॅटर्जी थारावंक चर्चा सत्र घेता. साहित्य अकादमीचे कोंकणी सल्लागार समितीचो आदलो वांगडी उदय भेंब्रे म्हणटा, अकादमी नेम बदलतली अशें कोणाक दिसता जाल्यार ते पिशेपण. लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न. केंद्र सरकारान साहित्य अकादमी घडयली 1954 वर्सा 1954. तेन्ना सावन एक पॉलिसी थारायली आनी ती पॉलिसी कितें की दर भाशेची एकूच लिपी मानून घेवपाची. हें केन्ना थारायलें 1954. तेन्ना आमचें गोंय मेकळें जावंक ना आनी कोंकणीचो बी कांय प्रस्न येवंक ना एब्सोल्युटली. आज साहित्य अकादमीन 24 भाशांक मान्यताय दिल्ली आसा. 24 भाशा साहित्य अकादमीन मानून घेतिल्ल्यो आसात आनी दर भाशेक तोच नेम लागू पडटा. साहित्य अकादमीन खंयचेच एके भाशेची 2 लिपी मानून घेवंक ना. म्हणटकूच हें सगळें इग्नोरन्स. ताजे फाटल्यान आनी कितें वायट इंटेंशन आसा जाल्यार म्हाका कळना. म्हणटा वायट इंटेंशन म्हणटा तें कितें की लोकां मदीं दोशी घालपाची वो फूट घालपाची. आयज नागरी बरयतल्या मदीं आनी रोमी बरयतल्या मदीं कसलेंच केस्तांव झगडें ना. एकूच मनीस 2 लिपयांनी बरयता. म्हणटा तुमी ह्या भाशेन आमी तुमी करून गरज नासतना ह्यो दोशी घालतात आनी फूट घालतात तें सारकें न्हय. म्हजे कोतान खूब मोठी चूक करतात. निमणे फेल जातलेच पूण फेल जातना केन्ना केन्ना मनीस डॅमेज करता. फेल जालो म्हणून म्हाका बरें दिसचें ना कित्याक तूं डॅमेज करून फेल जाला. ती डॅमेज जावंक जायना. म्हणटकूच हो प्रश्न धर्मीक करपाची गरज ना आनी हो प्रश्न रोमी नागरी हांचे मदीं झूज करपाची गरज ना. तुका जाय त्या लिपयेंतल्यान तूं बरय पूण तुजे पासत साहित्य अकादमी तो नेम आपलो बदलतली अशें जर कोणूय समजत जर जायत तर तें सामकें पिशेपणां. कित्याक एका भाशेचो प्रश्न न्हय. साहित्य अकादमीक 24 भाशा लागतात.
खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.